Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आधीच लॉकडाऊनात लोक पैशांक पातेशीर, चोरांची घडये तीच परिस्थिती. आता इंटरनेटावेल्यान ऑनलायन फ्रॉडां करपाच्यो नव्यो पद्धती. फेसबुकावेल्यान लोकांक तोपयो घालपाचो नवो प्लान. कितलेशेच फसतात, अकाउंट रितो करून बसतात. जो सादूर जालो तो सालवार. फेसबुकावेल्या ह्या नव्या फ्रॉडाची मोडस ऑपरेंडी पळयत जाल्यार सादारणसो कोणूय सहज फसपाचो. जे लोक फेसबुकार असतात तांचोच हे सायबर चोर दुसरो फेक फेसबुक अकाउंट तयार करतात. नवो फेक अकाउंट तयार केलो काय ताचे वरवीं हेरांक फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटात. उपरांत ते फेक अकाउंटावेल्यान मागीर पयशांची ताकतिकेन गरज आसा म्हूण इंग्लीश वा हिंदीत मेसेंजराचेर मेसेज धाडटात आनी बरे वायट प्रसंगाक आदार म्हूण ऑनलायन पयशे ट्रान्सफर करपाक बाबा पुता करतात. फेसबुकावेले ह्या फेक फ्रेंडाक फ्रेंड समजून फसलो तो सोंपलो. ऑनलायन ट्रान्झॅक्शन क्लियर केलें की सगळे वगडायल्ल्यात जमा. फेसबुकावेल्यान सायबर चोरांनी फेक ट्रान्झॅक्शनाचो यत्न जाल्ल्या कांय जाणांक प्रुडंटान गाठले. रात्र वैऱ्याची आहे म्हूण शिटकावणी. माझे काल कितें जालें, माझे फेसबूक अकाउंट हा प्रसाद खडीलकर नांवान, तो सेम अकाउंट दुसरे कोणी तरी ओपन केलो आनी माझ्या चेड्याकूच रिक्वेस्ट धाडली की फ्रेंड रिक्वेस्ट. म्हाका तेणी विचारलें हांव तुजो फ्रेंड आसतना म्हाका रिक्वेस्ट केली धाडली तेन्ना आमी चेक केलें जाल्यार तो कोणी तरी फेक अकाउंट केल्लो. की अशी रिक्वेस्ट धाडून पयशे मेळ्ळे. 10तले दोगांनी दिले तरी तांकां फायदो जालो न्हू. आनी कितें जाता आतां म्हाज्या नांवार कोणी पयशे मागल्यार म्हाकाच हें जालें न्हू. म्हणजे वैयक्तीक म्हाका त्या बद्दल म्हाका खबरच नासता आनी तेचो गैरफायदो दुसरो कोणी घेता. कित्याक हेचो सायबर सेलांत हांवें हेच्या बद्दल तक्रार केल्ली आसा आनी तो अकाउंट तेचो तेंच्यांनी बंद केला, सायबर सेलान बंद केला. आतां कितें जालां, लोक बेकार आहा सगळे कडेन, तुमकां खबर आहा. ते कितें तरी तेचो हेच्या लोकांक लुटपाचोच एक धंदो लोकांनी, एक रॅकेट आहा. तें सगळ्यांनी साजूर रावचें. मेसेज येयल्ली पळय ती तुज्या वळखीच्या मनशाचेच फोटो आनी नांव बी असले फेसबूक अकाउंट काय? हय, फेसबूक अकाउंट वळखीचो आशिल्लो, फक्त तेणी आपल्याचो DP घालूंक नाशिल्लो. ओके, मे बी तेजे कोणाचो तरी जावं कोण तरी आसतले, तेचो एक चलयेचो फोटो आशिल्लो, ते ल्हान भुरग्याचो. ओके. आनी तेणी त्या अकाउंटा वयल्यान तुका सांगलें की आपले पयशे जाय म्हणून? हय, पयशे जाय. मागीर हांवें ताका थोड्या दिसांनी ताका कॉल केलो आनी विचारलें. तेणी म्हाका सांगलें की आपणें ऑलरेडी कंप्लेंट केला म्हणून. हे कोणी जे खऱ्या मनशाचें नांव? खऱ्या मनशाच्या नांवान आसलें पळय ते. म्हणजे कितें तेचो तो अकाउंट हॅक केल्लो. एक म्हाज्या फ्रेंडाचो फोन आयलो की भाई म्हणून पावलो, तुवें म्हाका एक मेसेज बी घातलेली काय म्हणून. हांवें विचारलें कसली रे? ना भाई म्हणून पावलो, एक मोबायलाचेर मेसेज येयल्या की तुवें एक 10,000ची गरज आसा म्हणून मेसेज घातलेली म्हणून. ना रे बाबा म्हटलें, हांव तुका मेसेज कशी घालूंक शकता 10,000ची? आपणाक म्हणपालो फेसबुका वयल्यान येयल्या म्हणपालो. ना रे बाबा म्हटलें, हांवें तशें कांय करूंक ना, जाल्यार ती खोटी बातमी आसूंक शकता. म्हणजे तूं तेणी मागीर म्हाका सांगलें असो तो एक मनीस हिंदीन उलयतालो आनी म्हाजो फेसबूक तेणी हॅक केलो आयज सकाळी फुडें. आमी सायबर हितून कंप्लेनूय केल्या तेची आयज सकाळीच. मागीर तेच्या उपरांत आनी तेन्ना लोकांक कडेन मागता की तुमकां जेन्ना ह्या पद्दतीन मेसेंजरा थ्रू जेन्ना तुमकां मेसेजी येतल्यो जाल्यार तुमी ते क्रॉस चेक करप आनी त्या प्रमाणे तो त्या मनशाक फोन करूनच तुमी कन्फर्म केल्या शिवाय पयशे ट्रान्सफर करचे न्हय. दुसरे वाटेन लॉकडाऊनात पयशाची गरज आसा जाल्यार 10 मिनटात रीण म्हूण सांगून लोकांक नाडपाक सुरवात जाल्या. 10 मिनटात रीण दिता म्हूण सांगून सगळी म्हायती घेवप दिवप आनी तुजें रीण सँक्शन जालां, फकत आदी 10 वा 20 हजार भर म्हूण सांगून तोपी घालप. फ्रॉडा करूंक एका फामाद फायनान्स कंपन्यांच्या नांवांचो वापर. गोंयच्या पुलिसांचो सायबर सेल आसा खरो, मात कागाळ जायना तो मेरेन ते हालचाल करिना. असली ऑनलायन फ्रॉडा करतल्यांचे ट्रान्झॅक्शन एड्रेस चडशे उत्तर वा दक्षिण भारतांत दाखयतात. मात अजून मेरेन तरी गोंयच्या पुलिसांनी असल्या फ्रॉडांनी कोणाक उखलिल्ल्याची खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.